बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, ह्या खातीर जाचे ठावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळे बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं, की तुमचें अंतस्कन ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं घोटायेन वाडत वचूं आनी क्रिस्त तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करूं. हे परी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बाराबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळे जाणवाय परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे भरते वरवीं तुमी देवाचे संपूर्ण भरतेंत भितर सरतल्यात, जाची पदवी आमचे भितर वावरीत आसा आनी आमच्यान मागूंक वो चिंतूंक जाता ताचे परस इसपा भायर उदीक करूंक शकता. ताका पिणकेचे पिणकेन पवित्र सोबे मदें आनी क्रिस्ता जेजू सवे सासणांचे सासणांक महिमा. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट पडला म्हणया सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट पडला. बऱ्या मनशांनो, सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. सबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट पडला. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट पडला. सबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट पडला. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे ओत्रेक सोंस्तीचे सोंस्तीक तोखता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरसां बागी. असले परशेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडल्या. सबाब, सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपट पडला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करता, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, असल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. सबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट पडला. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपले सिसांक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज अंतरेकून अंतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेय पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगतां, ना बगोर भेड घालूंक हांव आयलां. हे फुडें एकाच गोरब्यांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगा दोगांचेर आड
आनी दोगां तेगांचेर हाड. बापूय पुताचेर हाड आनी पूत बापायचेर हाड. आवय धुवेचेर हाड आनी धूव आवयचेर हाड. सासू सुनयेचेर हाड आनी सून सासूचेर हाड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानये. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ संवसारान वेगवेगळो वेगळोचार दुस्पोट अंतर फूट घालप आसाच सगळ्याक दुस्पट दिश्टी पडटा. जावं देशा मदें वो गांवां मदें वो कुटुंबा मदें वो जावं ते धर्मीक मळार वो राजनिती मळार. आयज जेजू शांती हाडूंक न्हय बगर बेत घालूंक वो फूट घालूंक आयला म्हूण स्पश्टपणी सांगता. अशें जेजू कित्याक म्हणटा काय? दुबाबा विरेत जें जेजून म्हणलोलें तें शार्ती पावलें. जेजू स्वताची गोवाय पूण थोडी स्वताक गोवाय दितात जाल्यार थोडी फोटिंगपणान जियेतात. अशें आसतना स्वता आनी फोटिंगपणा मदें झूज. थोडी जेजूच्या पावलांनी चलतात जाल्यार थोडी वायटाक लाबदोलोल्यांत आनी वायटाक साक्षी दितात. अशें आसतना बेद वो फूट पडटलीच. सगल्यांक आमकां जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी मोगाक गोवाय दिवंक आमंत्रण आसा. पूण हांव हें स्विकार करिना जातोच हांव ताचे आड जावंक शकता. हे तरेन वेगवेगळे मनशां मदें दुस्पोट जाता. सांत तेरेसा कलकत्ताची अशें म्हणटा, आय एलोन कॅनॉट चेंज द वर्ल्ड बट आय कॅन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस द वॉटर्स टू क्रिएट मेनी रिपल्स. एकल्याच्यानूच संवसार बदलूंक जायना पूण फातर मारून उदक हालोवंक शकता. क्रिस्ताक गोवाय जावन संवसाराक बरेंपण हाडुया. मागणें. मोगाळ बापा स्वताची हात्यारां आमकां कर आनी तुजें बरेंपण शिंपडावंक आमकां धीर आनी बळ फावो कर. आमेन.